पंचायत वेचणूक प्रकरणात सरकाराक हायकोर्टात धपको 45 दिसा भितर पुराय वेचणूक प्रक्रिया पुराय करची 3 दिसा भितर वेचणुकेची तारीख जाहीर करची हायकोर्टाची अर्ज। पंचायत वेचणुकेच्या हायकोर्टाच्या आदेशावयल्यान सरकारान घालो कोर्टाक खासा अर्ज प्रक्रिया पुराय करपाक मागला वेळ। आज हायकोर्टान सुनावणी। सरकारान पीडब्ल्यूडीचे जेईचे 170 वादग्रस्त पोस्ट निमाणे केले स्क्रॅप। सरकाराची कोर्टा मुखार कबुली पोस्ट भरपाची प्रक्रिया सारखी ना विजिलन्स कमिटीचे निरीक्षण। महाराष्ट्रान ठाकरे सेनेचेर विश्वासमत सिद्ध करपाची पाळी। राज्यपालान फाल्यां आपयला अधिवेशन। सांजे 5 मेरेन प्रास। शिंदे सेना ब्रेकाक गोंयान। ठाकरे सेना चल्ली सुप्रीम कोर्टान। पीडब्ल्यूडी जेईचे 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप करचे पडले। कोर्टान मेतेर जावच्या आदी पीएसआय पोस्टूय स्क्रॅप करात। थंयूय जाल्यात सेटिंगां। गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। तिळा मळार बेकायदेशीर फोडटात रस्तो। काम जाले तरी तसेच सोडटात। थळाव्यांच्यो कागाळी। उदका पुरवण खात्याकडेन परवाने ना येयनूय काम उडयले बंद। देशात कोविडाच्यो 11,793 नव्यो केशी। ॲक्टिव्ह केशी 96,000 वयर। फाटल्या 24 वरांत 27 जाण कोविडात सोंपले। गोंयांत दिसाक नव्यो केशी 168, 3 सोंपले। सक्रिय केशी 900 वयर। आमदारांक 2 दिसाची कार्यशाळा। विरोधकांचो बहिष्कार। काँग्रेस म्हणटा स्टार हॉटेलात पैसे कट दिले। आरजी म्हणटा ट्रेनर संघवाले। सभापती म्हणटा नाका जाल्ल्यांचे तांचे तांकां। 18 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांनी सोशल मिडियार प्रायव्हेट चॅट करप सारकें न्ही। वायट प्रवृत्तीचे लोक फायदो घेतात। पिर्णा हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांची पुलिसां वरवीं सायबर क्रायम जागृती। जमीन बळकावपाच्या केशीत आतां मेरेन 4 अटक। दोग जामिनाचेर सुटले। सोहेल सफी आणि धीरेश नायकाचेर जामिनाचेर म्हापशा जेएमसीत आर्ग्युमेंट चालू। फाल्यां निकाल। लोखंड करपाचो कच्चो म्हाल व्हरपी ट्रकाक केरी चॅकपोस्टार उजो। फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटपा। 95,000चे लुकसाण। फायर ब्रिगेडीन 5 लाखाचो म्हाल केलो साल्वार। नुपूर शर्माक तेको दिवपी सोशल मीडिया पोस्ट घालो म्हूण राजस्थानात कन्हैयाक गळो चिरून मारलो। आरोपी मोहम्मद घोस आणि मोहम्मद रियाजाक अटक। 7 कडेन कर्फ्यू। 1 जुलै सावन वापरून उडोवपाचे प्लास्टीक वस्तूंचेर बंदी आशिल्ल्या प्लास्टीक वस्तूंचे बेकायदेशीर उत्पादन, आयात, सांठो, वितरण, विक्री आणि वापर आळाबंद हाडपा खातीर नियंत्रण कक्ष। हायवे आयडीसी धरून सगळ्यो स्ट्रीट लायटी मेंटेन करून गिरायकांचेर वजे। खात्याचे नवे स्ट्रीट लायट धोरण। एसटी गिरायकांक युनिटाक 6 ते 8, हेरांक 5 पैसे वाड। मंत्र्याची घोषणा। रिलायन्स नवे पिळगेकडेन। मुकेश अंबानीन रिलायन्स जिओचे अध्यक्षपद सोडले। पूत आकाश अंबानी नवो चेअरमॅन। मुकेश अंबानीन सोमारा दिला राजीनामो। आंबेडकर भवन बेगीन बांदचे। आदिवासी कल्याण खाते गोविंदाक। समाज कल्याण बहुजन समाजाच्या आमदाराक दियात। गोमंतक बहुजन महासंघाच्या बसकेत थाराव। जीएसटी काउन्सिलाची 47वी बसका चंदीगडात चालू। अर्थमंत्र्याचे येजमानके सकयल 2 दिसांच्या बसकेत जीएसटी स्लॅब दरांचो रिव्ह्यू। गोंयची पहिली पिंक रिक्षा लॉन्च। रोटरी क्लब आणि गोंय सरकाराचो उपक्रम। पहिली इलेक्ट्रिक रिक्षा म्हापशेच्या प्रिती केरकाराक। पहिली ट्रीप आमदार नगराध्यक्षाक। सांगेकारांनी उक्त्या मनान आयआयटीक येवकार दिवचो। मंत्री सुभाष फळदेसायाचो उलो। बुधवार सावन इन्स्पेक्शन लोकांक घेतले विश्वासात।
मार्केट नेगेटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स 500 पॉयंट्सांनी पडलो, पावलो 52,700 चेर, निफ्टी 15,000 वयर.